प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वा विसवोर, वोड 25 ते 33 पर्यंत. लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 25 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. खूप लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आणि ताणे वडोन तांकां म्हणलें, जोर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्याचो, भावाचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पुर्यान दुवेस करिना जातीत, तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. आनी जी कोण आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. तुमच्या भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलो खर्च करूंक आपल्या लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना गाय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत तें शार्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मुस्कोऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक हाडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदी पयलें बसून चिंता जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोप धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत जेजूचो शीस जावंक गरजेचें कितें. आयच्या शिवर्तमानान जेजू म्हणटा आपलो शीस जावंक जाय जाल्यार गरजेचें कितें. तर भाव भयणीनो, आयज 26 वडीन जेजू कितें म्हणटा, जर कोणूय मुजेशी येता आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावांचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पर्यान द्वेस करिना जातीत, तांकां म्हजे शिसामध्ये जागो ना. भाव भयणीनो, गरजेचें कितें. पोत्तून वाचता 26 वड, जर कोणूय मुजेशी येतात आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावांचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पर्यान द्वेस करिना जातीत, तांकां म्हजे शिसामध्ये जागो ना. भाव भयणीनो, आमी ही उतरां आयकत जाल्यार आमकां हें दिसता, कित्याक काय आमी जेजूच्या फाटल्यान वचूंक जाय. इतलें मागता जेजू आमकां आनी आपलें शीस जावपाक, तर आमी जेजू फाटल्यान कित्याक वचूंक जाय. पूण ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी वस्तू आमी कितें करता, आमी ह्या उतराची सजमणी घेना, आमी आमचेंच कोत्ता आनी आमी सजमता की आमी खरें म्हणल्यार क्रिस्तांव, आमी खरें भावार्थी. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू उलयता आमकां, तो ताचे फुडें कितें म्हणटा 33 वडीन, तेच भाशेन म्हणटा, तुमचे मदली कोणूय आपणाक लागीं आसत तितली सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसामध्ये जागो ना. वयलो म्हणटा आपल्या बायलेचो, भावाचो, आवयचो, मायचो ताचो द्वेस करिनासतना, आपलोय द्वेस करिनासतना येना जाल्यार ताचो शीस जावंक जायना आमकां. ताचे फुडें 33 वडीन म्हणटा, तेच भाशेन म्हणटा, तुमच्या मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलेंय सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हजे शिसामध्ये जागो ना. तर आयज भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता, तो म्हणटा आमी आमच्या बापायचो, आवयचो, घरकाराचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भाव भयणीचो सगळो मोग सोडून आमी फकत ताच्या फाटल्यान धांवूंक जाय म्हणून म्हणटा. ना भाव भयणीनो, ही सजमणी आमकां मेळोंक जाय म्हणल्यार जेजू म्हणटा ताका आमच्या जिवितान पयलो जागो दिवंक जाय. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितान पयलो जागो दिता,
ताज्या उतरा प्रमाणे चलता. जेजूक पयलो जागो दिवपाचे म्हणजे कितें? खूब लोक समजता की जेजूक पयलो जागो दिवपाचे म्हणजे स्वता मिसाक बसोंक जाय, खूब तेर्स करूंक जाय, खूब देवस्पण करूंक जाय, खूब मागणे करूंक जाय, लोकांक दान दिवंक जाय. वो लोक समजता की हे करीत जाल्यार ती जेजूक पयलो दोत्ता. पूण भाव भयणीनो, जेजूक पयलो दोत्ता म्हणजे ताचे उतर आमच्या काळजान रिगून पयलें आसता. ताज्या उतरा प्रमाणे आमी पयलीं चलता आनी कोणय येत जाल्यार ताज्या उतराचे आड आमी जेजूक पयलो जागो दिता. म्हणजे जेन्ना आमी जेजूक पयलो जागो दिता, ताज्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, जेजूचे उतर आमच्या जिवितांत ते पयले येता, तेन्ना जेजू म्हणटा हांव तुमकां सगळे दुसरे जागे जे आसात बरोबर करतलो. म्हणजे तुमच्या आवयचो, बापूयचो, तुज्या घरकाराचो, तुज्या बायलेचो, तुज्या भुरग्यांचो, तुज्या भाव भयणाचो तो मोग करपाक हांव दितलो. भाव भयण तो फुडें कितें म्हणटा? जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना ताका म्हजो शीस जावंक जायना. आमी खुरीस पळयत जाल्यार भाव भयणीनो, खुर्साक दोन पाठ आहात. एक सकलांतल्यान वयर आनी दोशी आमचे उजव्या ते दाय वाटेन हात पासून. म्हणटच जेजू उंकलो खुर्सार, पूण आमी एक खुरीस पळयत जाल्यार खुर्साक आमी खुर्साच्या सकला आसत जाल्यार वो संबंद आमचो देवाशी घट जायत जाल्यार आमचो संबंद आमच्या भाव भयणांशी घट जातलो. म्हणजे आमी जेन्ना जेजूक पयलो दोत्ता आमच्या जिवितांत, ताचे उतर आमच्या जिवितांत पयलें येता, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. आनी फकत इगर्जेन न्हय, जेन्ना आमी रित्र्याक वता तेन्ना न्हय, जेन्ना आमी मागणे करता तेन्ना न्हय, आख्ख्या दिसा, आख्ख्या म्हयन्याक, आख्ख्या वर्साक एक एकल्या तोडीक जेजूचें उतर पयलें येता आमच्या जिवितांत. आमी तें उतर पयलें पाळटा आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, आतां आमचो संबंद आमच्या पेलाशी, आमच्या दुस्मानाचो पासून आमचो मोग बरो घट आसतलो, आमचो संबंद घट आसतलो. कित्याक भाव भयणीनो, आमचो संबंद देवाशी घट आसा. आमी जेजूक पयलो जागो दिला, ताच्या उतराक पयलो जागो दिला. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा आमी ताजे शीस जावंक जाय जाल्यार, आमी खरेंच आमचें तारवण जालां जाल्यार आमी शीस जातले. तर आमचें तारवण जालां आनी आमी शीस जालां जाल्यार आमी आयज ताज्या उतराक पयलो जागो दिवंक जाय, ताज्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय. फकत जेन्ना आमी मिसाक वेता न्हय तेन्ना न्हय, आमी इगोर्जेक वेता तेन्ना न्हय, पूण एक एकल्या तोडीक ताजें उतर पयलो जागो दिवंक जाय आमी. त्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी, आमच्या दुस्माना पासून बरो घट आसतलो. आनी तेन्नाच की आमी आमचो खुरीस घेवन आमी आमचें जिवीत सारतलें. खरेपणी जेजूचें शीस म्हणून आमी ह्या संवसारांत जियेतना हेंच करपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडवणदारा जेजूची कृपा, आमच्या सोडणीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव